पयरेच बोवाळ जाल्लो. सोसायट्यांतल्यान गरिबांक प्लास्टिकाचे तांदूळ दिल्यात म्हण. ताचे आदीं केडीचे आनी घोटे मेस्तुराद आसलेले तांदूळ मेळिल्ले. पूण सिव्हिल सप्लायचो सचिव संजीत रॉड्रिक्सान तांदळाक क्लीन चीट दिल्या. तो म्हणटा हे खंय फॉर्टिफायड रायस, भलायकेक बरें. पळयात, गोंयान खंय बरीच उदरगत केल्या. हे खंय फुडारिल्लें राज्य. कितल्याशाच गजालींक लागून राज्य सरकारान पुरस्कारय मेळयल्यात. अन्न, उदक, वस्त्र, रस्ते आनी आलाशिरो ह्यो मनशाच्यो मुळाव्यो गरजो. राज्यघटनेन दिल्ले हक्क. पूण ह्या आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण राज्यांत अजूनय किडीचे तांदूळ मेळटात. हालींच प्लास्टिकाचे तांदूळ मेळ्ळ्यात असोय आरोप जाल्लो. बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगशान तातूंत तथ्य आसा अशेंय सांगिल्लें. पूण सरकारान ताबडतोब क्लीन चीट दिल्या. आतां कोणे कोणाक चीट केला तें पळोवपाचें. Government would like to clarify on the issue raised in the section of the media pertaining to finding of alternate plastic rice in the PDS distribution system. We have taken note of this news item, and the concerned fair price shop was visited. A sample of rice from this fair price shop has been taken by both the Food Corporation of India as well as by the Food and Drug Administration Department, the Government of Goa. By the end of day today, the Food Corporation of India has ascertained that rice taken as a sample is safe and is as issued under the PDS system through the procurement system of the FCI, and it is a proper authentic sample without any contamination. As far as the sample taken by the Directorate of Food and Drug Administration as well as the analysis of the sample conducted by the laboratory of the Food and Drugs Administration. An analytical report, the first analytical report has just come in, and the appearance of this rice when it is fortified may look different. People should be aware. We will also release advertisements in the newspaper how to identify this rice, how to look at logo which shows that fortified rice. This consumer awareness has to go on, and we will in right earnest start this awareness. तांदूळ प्लास्टिक आशिल्ल्याचो हाचे आदीं बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगशान आरोप केल्लो. ताणें मिडिया मुखार कांय प्रयोगय केल्ले. ताचे आदीं किडीचे आनी घोट्यांचे तांदूळ मेळिल्ल्याचेय मिडिया मुखार आयिल्ले. त्या उपरांत बोवाळ जाल्लो. सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर रवी नायकान जाल्यार भायल्यान येवपी माल आमी तपाशिनात, कशें कळपाचें अशें म्हणिल्लें. पूण अशें तांदूळ आयले जाल्यार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करतलो अशें मात सांगिल्लें. सिव्हिल सप्लाय जो माल येता तो माल आमच्या फेडरेशना कडेन येता आनी तो माल जो आमची गुदावणी येता तो कोण काय खबर खंयच्यान खंयची गुदावण वयता आनी त्या प्रमाणे माल तो जो आसा तो एखादो आमकां डायरेक्ट म्हात्व येता ट्रेनीन तो कसो आमी काय चेक करना. तो माल येता ते प्रमाणे माल आसता ते प्रमाणे आमी माल दिता. पूण आमी लोकां तरी कोणा तरी माल कितें आशिल्लो मेळ्ळा जाल्यार चल वास्कोच्यान आमी सगळं तो रिप्लेस करतले आनी लोकांक परत आमी. पण आता हो तो डायरेक्ट तांदूळ येता म्हणजे तेजेर पासून आतां नियंत्रण आनी आमी घेता आसतना पासून चेक करून सारकें चेक करून घेवपाचें तशें आमी ऑर्डर सुटले आनी चेक करून नासतना घेतलो जाल्यार त्या इंस्पेक्टराक आमी सस्पेंड करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.